लिविंग अ कलंगूट टुरिस्ट डेस्टिनेशन रोड जावपाक जाय अशें लोकांचें म्हणणें आहा आनीक लोक डेली फेसीस करता प्रॉब्लेम. लोकांक खबरूय आसली की हो रोड जावपाचो आसा हे ते अवेरूय आसले हेका लागून लोक कॉपरेट करता. सर एक गोष्ट आशिल्ली रेंटेड चड आसा हांगासर टोटल जे ओनर आसा पळय ते कोणाक तरी चलोवपाक दिला चडशे शॉपां तशीं सगळे. सर आता 23 शॉपां जाली हेचे फुडें जे आनी शॉपां आसा पळय तेंचें कशें कितें आता त्या कारवाई चालू आसा सगळ्याक नोटीसी वता तो जी कारवाई आसा जो प्रोसिजर आहा तो कंप्लाय जेन्ना जातलो तेकाय अशेंच नोटीसी वतल्यो आनीक तेमी स्वताहून म्हणलें जाल्यार बरें जालें ना जाल्यार आमकां अशें स्पॉट घेवन म्हणचें पडटा. हो फर्स्ट स्लॉट आशिल्लो. हो फर्स्ट स्लॉटान 23 आसा. 23 आसा. येस सर. स्टे मेवलो शॉपांक एकूच शॉपाक मेवलो सद्या पयली चार आसा. पयली 4 आनी मागीर एक आतां एक म्हणजे टोटल 5 शॉपांक स्टे मेवल्या. चार 4 शॉपांक स्टे मेवल्या. ओके. कलंगूट पंचायतीतर्फे टोटल 23 शॉपांचे डेमोलिशन काडलेले. पूण 23 शॉपां भितर एक शॉप जे आसा हेका स्टे मेवलेली आसा आनी 22 शॉपां जे आसात हेचे सद्याक डेमोलिशन जे आसा हे सद्याक चालू आसा. तुमी पळोवंक शकता आतां सकाळच्यान सगळे कलंगूट पंचायतीचो स्टाफ व त्याच प्रमाणे कलंगूट पुलीस स्टेशना वयलो सगळो स्टाफ घटनास्थळी पावलेलो आसा आनी तेंच्यांनी आतां डेमोलिशनाक सद्याक सुरवात केल्ली आसा. आयच्या दिसा भितर कितले शॉपांचें डेमोलिशन जाता हे पळोवया आनी जर शॉपां उरली जाल्यार हेचें कंटिन्युएशन जें आसा हें फाल्यां केल्लें वयतलें अशें सद्या आमकां सेक्रेटरी कडल्यान सद्याक कळलेलें आसा. ही आतां जितली शॉपां आसा हांकां 3 ते 4 म्हयन्या पयलीं नोटीस खंय सर्व केल्ली पूण आजुनूय तेंच्यांनी जी शॉपांचें जें एनक्रोचमेंट केल्लें आसा तें तेंच्यांनी खंय ना खंय तें काडूंक नासल्या कारणान आतां सगळी घाई गडबडी हांगासर शॉपकारांची जाल्ली आसा. तुमी पळोवंक शकता रोड वायंडनिंगाच्या हेका लागून जे एनक्रोचमेंट हांगासर जाल्लें आसा सगळे बोर्ड वगैरे आतां काडप एनक्रोचमेंट सद्याक चालू आसा. तुमी पळोवंक शकता व्हडले सगळे बोर्ड हांगासर मारलेले सगळे फुटपाथ म्हणून सगळे एनक्रोचमेंट हांगासर केल्ले आनी रोड कंजेशन म्हणजे ट्रॅफिक कंजेशन इतलें हांगासर जातालें कित्याक हो मेन रोड आनी सदांच हो बिजी रोड. हॉटेल्स आसात हांगासर रेस्टॉरंट्स आसात जनरल स्टोर हांगासर आसा आनी आयज सकाळच्यान हेचें पूर्णपणे डेमोलिशन जें आसा हें सद्याक चालू केल्लें आसा. हांगासर एक काजूचे शॉप आसले आनी हेचे पूर्णपणे तेणें एनक्रोचमेंट हाडलेले फुटपाथीचेर तेचें आतां डेमोलिशन केल्लें आसा. जब ऑर्डर आया था अभी बोला नहीं था पहले निकालने के लिए था सर. अचानक हुआ. अचानक हुआ. नोटिस आया था ना? नोटिस नहीं आया था आपको? नोटिस तो हमको ओनर ने नहीं बोला. हाँ 2 दिन पहले आया था कि हमको मालूम ही नहीं. कब 4 महीने पहले आया था नोटिस. किया था. ये बोला था टूटेगा, ये नहीं बोला था कि खाली करो टोरो अपना सामान निकालो, ऐसा कुछ नहीं बोला था. तो नोटिस का मतलब ही ये होता है ना खाली नहीं, करने वो का. मेरे पास नहीं आया था और आई के पास आया था. ओनर के पास आया था. अच्छा. वैसे 10 से 15 दिन पहले आता तो हम क्लीन कर देते पहले. वो खुद ही किया हाँ हमने खुद ही निकाला है सब. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.